Soglia, good morning. Today is 8th of July 2026 and आम्ही RGP members, we are here at Panjim police station and we have filed a complaint on Vishwesh Naik, General Secretary of Revolutionary Goans Party, also on Ajay Kolkar, he is a treasurer of the Revolutionary Goans Party. आज हम एक कंप्लेन लॉन्च केल्या in the police station for criminal defamation and criminal conspiracy against us. एक फाटले प्रेसान आम सांगलोले एक पोस्ट मिडियाचेर आउट केलो तेणी that they have terminated us म्हणून, but still today we are saying that we are not been terminated, we are still the members because we have not received any notice or any termination notice or any show cause notice. आमगे लीगल एडवायजरान आमी तांकां एक लीगल नोटीस धाडलो, but since then now 12 days have passed, there is no reply. So we allege in our complaint today before the police inspector of Panjim that criminal defamation against all of us, कित्याक आमकां जायते बॅकलॅश पडला आफ्टर that social media तेणी तो नोटीस आउट केल्लो आनी लॉट ऑफ पीपल आर क्वेश्चनिंग अस, तुमी इतूले हार्ड काम करून इतूले तुमचो योगदान दिवन हे पार्टीक हेणी अशें कशें केलें विदाउट एनी following the process of natural justice. So also we have filed a complaint on the transparency on the accounts of the handling of Revolutionary Goans Party. कित्याक जायते आमकां अशें न्यूज येयला की the accounts are misused and they are not operating it properly. आनी जायतो लोकूय म्हणटालो की आमी तुमकां लागून डोनेशन दिताले, पूण हें सारकें युटिलायज जावंक ना. आनी at present there is no party president in the party. And this party has been run with the office bearers with Vishwesh Naik, General Secretary, and Ajay Kolkar, and they are taking undue advantage. There is no president as on today's date, and ते आपणा जाय तशें करता, मनमानी करता. So we have spoken to the PI, and PI have given us an assurance that he will see into the matter and he will look upon the situation. Yes, Lujabab. सगळ्यांक खबर आहा की ही जी पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयकाराची पार्टी आनी जशें मेलविनान सांगला की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर, आमी आजुनूय रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर. कित्याक म्हणटा आमी आजून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर? कित्याक 16 जून टर्मिनेशन जालें. 16 जून टर्मिनेशन जालें आनी तेन्ना हांव UK आहलो. आतां जेन्ना टर्मिनेशन जाता एक प्रोसेस आसता, टर्मिनेशन कोत्ता, कोणाकूय टर्मिनेट कोत्ता नाजाल्यार एक्सपेल कोत्ता, एक नॅचरल जस्टीस आसता, एक एक्सप्लेनेशन तेंच्यांनी मागचें पडटा, एक शो कॉज तेंच्यांनी दिवचें पडटा, तुमकां एक्सपेल कित्याक करचें न्हू ऑर वॉट एवर. आनी ते शो कॉज नोटीस रिसीव जातकूच आमकां एक एक्सप्लेनेशन दिवचें पडटा आमी कितें रायट केला काय रॉंग केला. ओके, हें नॅचरल जस्टीस. जेन्ना हें नॅचरल जस्टीस फॉलो जायना आनी 10 मेंबरांक काडटा पार्टींतले, तेन्ना हें इल्लिगल टर्मिनेशन म्हूण कॉयन जाता, टर्म जाता. आनी जेन्ना कितें इल्लिगल आसता दॅट इज नॉट वॅलीड. सो आमी आयज हिंगा जे बसलेले आमी आयज आसा हिंगा, इट इज टू से दॅट वी आर इल्लिगली रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टी फॉर वीच वी हॅव वर्क सो हार्ड. आमचे टायम आमी काडला, आमचे सॅक्रिफायसीस दिल्या, जे आमचे ऑफिस बेरर म्हणटा की आमच्या भुरग्यांनी टायम दिला, सॅक्रिफायस दिला, हे तेच भाशेन हे जे कोण आयज टर्मिनेट केल्या पळय तांकांय आयज तेंच्यांनी आयज आपणाचो टायम दिला, आपणाचे सॅक्रिफायस दिल्या, आपणाचे फायनान्शियल कंट्रिब्युशन्स दिल्या. ओके, केसीस घेतल्या. पळय राहुल आमच्या सायडीन आहा, ताणें केसीस घेतल्या, खुबशे भुरग्यांनी केसीस घेतल्या, पुलिसांनी गेल्या. आनी जेन्ना आमी क्वेश्चन करूंक लागले की तुमी हे भाशेन कित्याक कोन्ना ऑर वॉट एवर अशें प्रोटेस्टाक कित्याक वचना, तेन्ना तांकां राग येता. जेन्ना आमी विचारता बाबा फायनान्शियल्स जे कितें आहा कशें आमी कोत्तले ऑर वॉट एवर आमचे जे फायनान्शियल स्पेंडिंग्स जे आसता ते कशें जाता, तेन्ना ते एवरी टायम म्हणटाले की आमी
ते वेबसायटीचेर घालतले. आतला इतली वर्सां जाली, 4 वर्सां जाली ही पार्टी चलता, 4.5 वर्सां जाली ही पार्टी चलता. तरी पूण जेन्ना आमी फायनान्शियल कंट्रिब्युशनाचे ऑर फायनान्शियल फंक्शनिंगाचे कितें विचारताले आमकां केन्नाच हेजेर आन्सर येवंक ना. आनी एकूच ते सांगताले सगळे वेबसायटीचेर मेवतले. आयज मेरेन ते फायनान्शियल्स ऑफ आवर पार्टी इज नॉट पूट ऑन द वेबसायट. सो जेन्ना आमी विचारूंक लागले वेबसायटीचेर कित्याक घालूंक ना, हालीं म्हाका दिसता ह्याच मार्चान आमची वेबसायटूच तेंच्यांनी बंद उडयली. आतां कोणें बंद उडयल्या ही? लास्ट टायम म्हाका दिसता हांवें इंटरव्यू पळयल्ली तेन्ना अजय कोलकरान सांगलेलें की टेम्पररी फॉल्ट कितें तरी चालू आहा टेम्पररी आनी ती चालू जातली. हे तेणें आतां एप्रिलान सांगलेलें. सो एप्रील जालो, मे जालो, जून जालो, आतां आमी जुलयान पावले. वेबसायट आमची आजून अप कित्याक ना, आजून चलना कित्याक? सेकेंडली जेन्ना आमी विचारतले मेंबरशीप ड्रायवाचें कितें आहा ऑर वॉट एवर तेन्ना तेंचो कांयच उत्तर नासलें. सो आयज अशें दिसून येता की आमी क्वेश्चन कोत्ता म्हूण आमचे जे मेंबर्स आयज आहा हिंगा 10 मेंबर तेंच्यांनी काडलेले ऑन 16 जून. अशें दिसूंक येता की एक खंय तरी एक षडयंत्र आहा, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरन्सी आहा टू शट अस ऑल आनी आमकां सायडलायन करपाचें. सायडलायन तेंच्यांनी सद्याक तर केलाच इन अ वे बाय इलिगल टर्मिनेशन. पूण आतां आनी अशें दिसून येता की देर इज ऑल्सो क्रिमिनल डिफेमेशन. हांव क्रिमिनल डिफेमेशन कित्याक म्हणटा? कित्याक जेन्ना हें सगळें स्टार्ट जाल्लें तेन्ना विश्वेश नायक आमचो जनरल सेक्रेटरी RGPचो तेणें सगळे मिडिया हावजांक एक वॉट्सॅप मॅसेज घातलेलें. तेन्ना तेणें म्हाजें नांव घातलेलें, लिसियो रोणकोन एंड आदित्य देसाय हॅव डिस्ट्रॉयड रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. हांव विश्वेश नायकाक विचारूंक सोदतां खंयच्या आदारार आनी खंयच्या बेजीचेर तुवें हें मॅसेज घातली? तुजे कडेन कितें प्रूफ आसा? प्रूफ नासतना उलयता जाल्यार ही एक क्रिमिनल डेफेमेशन जाता तुजेर. मागीर तें जातकूच आमचे एक्स प्रेजिडंट मनोज परबार तेणेंय सांगलें लिसियो रोणकोनान ही पार्टी डिस्ट्रॉय केल्या. ते लायन्साचेर तो उलयला, तितून खूब कितें कितें उलयलां. आनी हे म्हाजेरूच न्हू, पयले ते तेंच्यांनी तर म्हाजेर स्टार्ट केल्लें, म्हाजें आनी आदित्य देसायाचेर स्टार्ट केल्लें. पूण हळू हळू जावन तेंच्यांनी 10 मेंबर जे क्वेश्चन करताले तेंचेरूय ते एक्यूज करूंक लागले. आनी लास्ट आतां रिसंटली ते MLA विरेश कोलकराचेर एलिगेशन घालूंक लागले, गद्दार केलो तेका, बंगलो आहा आनी कितें आहा, सगळें बेसलेस एलिगेशन. आतां सगल्यांक खबर आहा की बंगलो कोणाचो आनी केदो व्हडलो तो. म्हाका दिसता आमचे लोकांनी पयलो आसतलो. आनी हेजेर आयज गमन येता की हे जे ऑफिस बेरर आहा हे फकत जे कोण क्वेश्चन करता पळय पार्टीन, जे कोण क्वेश्चन करता, जे कोण अकावंटेबिलिटी मागता, जे कोण ट्रान्सपरन्सी मागता, हांकां हे सायडलायन करूंक सोदता, हांकां डिफेम करूंक सोदता. आयज जे भाशेन तेंच्यांनी आमकां टर्मिनेट केला ऑन सोशल मिडिया हें हांव तर कंडेम करता. कित्याक जेन्ना आमचे भुरगे येयल्ले तेन्ना हांव नासलो, हांव UK आसलो. तेन्नाय एक पोस्ट व्हायरल जाल्लो की लिसियो रोणकोन PA ऑफ विरेश बोरकर इन USA टू वॉच FIFA वर्ल्ड कप. सो ते पोस्टाचेरूय आमी एक डेफेमेशन घातला. जे कोणांनी शेअर केला तो पोस्ट तांकां नोटीस येतले रोखडेच. सो तेंच्यांनी मागीर आन्सर करचें पडटलें. कित्याक म्हाजो पासपोर्ट कॉपी आहा आनी पासपोर्टाचो स्टॅम्प ऑब्वियसली आसतलो, USA गेला काय UK गेला. सो मागीर तुमी जे कोणांनी हे शेअर केला पोस्ट तुमी आन्सर करचें, नाजाल्यार तुमी एक पब्लीक अपॉलॉजी तुमकां दिवची पडटली. सो आयज आमी सगळे हिंगा येयल्या की आमी कंप्लेन दिता क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी आनी क्रिमिनल डेफेमेशनाचेर. आनी आमी फायट करतले, लिगली आमी फायट करतले. कित्याक हे जे आयज चल्लां आमचे पार्टयेन चल्लां
एक्चुली हे भितरले भितर सॉर्ट आउट जावंक जाय आसलें, पूण आमचेच ऑफिस बेररान हे भायर काडला. सो जेन्ना हे आतां ऑलरेडी भायर आसा, सो म्हाका दिसता आमकां भायरच्यान फायट करचें पडटलें. हांव मागता आमचे जे सपोर्टर्स आहा, आमचे वेल विशर्स आहा, तुमी क्वेश्चन करचे, कित्याक ही पार्टी जेन्ना फॉर्म जालेली हे 2-3 जाणांनी फॉर्म करूंक ना. ही पार्टी 2-3 जाण सद्याक चलयता. ही पार्टी घडयल्या आमचे ईच एंड एवरी मेंबरान, ईच एंड एवरी सपोर्टरान, ईच एंड एवरी पर्सन हू हॅज फायनान्शियली कॉन्ट्रिब्युटेड टू दीस पार्टी. आनी हांव एक सांगूंक सोदतां, हे जे म्हणटा की ही फोर्थ पार्टी आमी बंद करूंक सोदना म्हूण, 1 एप्रिलाक जेन्ना मिटींग जाल्लें आनी म्हाका कडेन प्रूफ आसा, CEC मिटींग जेन्ना आपयल्लें आनी विश्वेशान हे आन्सर करचें पडटलें, कित्याक तो जनरल सेक्रेटरी. वर्शी CEC मिटींगेक ते केन्ना दुसरे नॉन CEC मेंबरांक आपयना, पूण ते CEC मिटींगेक ऑन 31 मार्च 2026 विश्वेशान म्हाका CEC मिटींगेक आपयल्लो. आनी म्हाका 1 एप्रिलान तेणें एक रिमायंडर मेसेज घातलेली, नॉट कमींग म्हणून, आनी हांवें रिप्लाय केला कमींग, आनी पावलो 7:50 ते मिटींगेन. कित्याक हे कोणाक खबर नासली, हे हांवें डिसायड केलें की जेन्ना हांव UKच्यान येतलो तेन्ना हे सगळ्यांक हांव सांगतलो. जे मिटींगेन हांव आसलो हाजीर, एक नॉन CEC मेंबर, बिकॉज विरेश पावचो नासलो म्हूण म्हाका तेंच्यांनी आपयल्लो. ते मिटींगेन आनी 2 जाण नॉन CEC मेंबर आसले. एक आसलो मयूर आर्सेकर आनी एकलो भुरगो आसलो. ते मिटींगेन डिस्कस जाल्लें की आमी कॉन्टेस्ट करपाचें काय ना तें. आनी तेजे उपरांत जेन्ना ते म्हणूंक लागले आमचे कडेन कोण ना, भुरगें ना, हें ना, तें ना, तेन्ना एक एकलो मनीस, एक एकलो CEC मेंबर म्हणूंक लागलो ही पार्टी आमी बंद करची. आनी पयलो मनीस जेणें म्हणलेलें तो सेबी फेर्नांडीस, सावथ गोवाचो कॉर्डिनेटर आसलो तो आनी वायस प्रेसिडेंट. तेजे उपरांत गौरेश मांद्रेकर, गौरेश आगरवाडेकर, हे सगळे भुरगे, तेजन सालकर, खुबशे जे CEC मेंबर, म्हाका दिसता 80-85% CEC मेंबर्स सेड दॅट वी शूड क्लोज दीस पार्टी. आतां ते मिटींगेन हांवें सांगलेलें की ही जरी तर आमी पार्टी बंद उडयता, तर हें म्हाजे तोंडांतल्यान तुमचे कडेन आयकूंक जावचें ना, आनी हांव हें म्हणचोय ना. हें जें चल्लां हांवें म्हणलें तांकां हें रॉंग. आनी जरी तर तुमकां जाय ही बंद उडोवपाक, तेन्ना हे सगळे आमचे 90,000 जे वोटर्स आहा तांकां तुमी मेवा, आमचे जे कोण ब्लॉक्स मेंबर्स आहा तांकां मेवात. जे लोकांनी आमकां सपोर्ट केल्लो फायनान्शियली ऑर थ्रू इंटलेक्च्युअली तांकां मेवात, तांकां सांगून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ही पार्टी तुमी बंद उडोवचें म्हणून. आनी हे सगळें जातकूच आमची मिटींग जे 6:30 स्टार्ट जाल्ली, हांव 7:15 पावल्लो. आमची मिटींग काबार जाली 2:30 AM ऑन 2 एप्रील. हे विश्वेशान आनी आमचे ऑफिस बेरर्स आनी CEC मेंबरांनी डिनाय करची. डिनाय करतकूच मागीर कितें आहा तें हांव मागीर दाखयतलो, प्रूव करतलो की तुमी हे जे ती म्हणटा पळय आयज आमचे गोंयकारांक, आमचे सपोर्टरांक, आमचे वेल विशर्सांक तुमी आयज कन्फ्यूज करूंक सोदता, तुमी आयज फटोवंक सोदता. हे कशें प्रूव करता पळय हे आनी थोड्या दिसांनी आमी तुमकां दाखयतले. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ,
और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है। और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है। दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया। पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता।